बॉलिवूडाचो दबंग सुपरस्टार सलमान खान काळवीडाच्या हत्या प्रकरणात दोषी। सलमानाक 5 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त पडल्या। ताणे 2 काळवीटांक मारिल्ले। जोधपूर कोर्टान ब्रेस्तारा निकाल दिलो। मात सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे आणि नीलम ह्या 4 जाणांक कोर्टान निर्दोष सोडली। 1998तली ही केस। सलमान सराईत गुन्यांवकार म्हूण कोर्टान म्हणलां। सलमानाक सांजे जेलींत घालो। फोंड्या पालिकेची वेंचणूक 29 एप्रिलाकूच। हायकोर्टात वॉर्डाचे डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशना आड याचिका घाल्ली। हायकोर्टान वेंचणूक प्रक्रियेचेर स्टे दिवंक स्पश्ट न्हयकार दिलो। मात याचिकेचेर निमाणो कितें निकाल लागता ताचेर वेंचणुकेचो फुडार थारतलो म्हूण हायकोर्टान ब्रेस्तारा स्पश्ट केलां। सांखळे वेंचणुकेक हायकोर्टान बुधवारा बावटो दाखयल्लो। फोंड्या पालिका वेंचणुकेचो सध्या तरी मार्ग मेकळो। फोंड्या पालिका वॉर्डाचे डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाक लागून फोंड्या नगरपालिकेची वेंचणुकेक रावंक मेळना म्हूण फोंडेचो एकलो हायकोर्टान गेला। ताणें आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे, सरकारान मनाक मारता तशें वॉर्डाचें रिझर्वेशन केलां। वॉर्ड रिझर्वेशनाची मार्गदर्शक तत्वां सारकी पाळूंक ना। ताच्या आड गोंय सरकारान आर्ग्युमेंट घाला तो असो, वॉर्ड रिझर्व करतना गोंय सरकारान मार्गदर्शक तत्वां सारकी पाळ्यात। याचिकादार खंयच्या वॉर्डांतल्यान वेंचणूक लडोवंक सोदता तें सांगूंक तयार ना। राज्य वेंचणूक आयोग म्हणटा वॉर्ड रिझर्वेशनाक ताची कांय भुमिका ना। वॉर्ड रिझर्वेशन अधिसुचोवणी रद्द केल्यार पुराय वेंचणूक प्रक्रिया स्थगीत जातली। आयोगाक नवी अधिसुचोवणी काडची पडटली। Today the Ponda matter was argued for admission. The court issued rule. However, no interim relief is passed in favor of the petitioner. So the elections will go as per the scheduled program and scheduled reservations, and the petition will be heard somewhere in June. मजगती सांखळे पालिकेच्या वॉर्डाचे डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशना आड आव्हान याचिका हायकोर्टान बुधवारा भायर मारली। सांखळे नगरपालिकेच्या 13 वॉर्डाची वेंचणूक 6 मायाक। सांखळे बीजेपीन कोर्टाच्या आदेशाक येवकार दिलो। जेन्ना हे 13 वॉर्ड आमी केल्ले आनी जेन्ना ही बी क्लास म्युनिसिपालिटी केल्ली, तो एकूच आमचो हेतू दवरून की आमकां डेव्हलपमेंट जाय। आमकां डेव्हलपमेंट जाय आनी आमची सांखळे आहा ती अपग्रेड जाली फ्रॉम सी क्लास म्युनिसिपालिटी जी आसली ती आतां आमचे कडेन बी क्लास म्युनिसिपालिटी जाली। आमी हो ठराव जो आसा हो 3 वर्सां पयलीं घेतलेलो। हो ठराव म्युनिसिपालिटीन आसा की आमकां सी क्लास टू बी क्लास ही म्युनिसिपालिटी करपाक जाय म्हणून। तरी आसतना आमचे नगराध्यक्ष बाब धर्मेश सगलांनी कित्याक कोर्टान वचून कितें प्रूव करूंक सोदताले तें कळोंक ना। आमकां ज्यादा फंड मेळटलो, आमकां ज्यादा डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलें, आमकां एक प्रकारचो स्टेटस, सांखळे खातीर एक प्रकारचो स्टेटस आमी ह्या जेन्ना खंयची कामां जाता तेन्ना तेजे श्रेय तो घेता आनी जेन्ना खंयचें काम उरता तेन्ना तो एक तर ते चीफ ऑफिसराचेर घालता नाल्यार आमच्या आमदाराचेर घालता। हें दुटप्पी राजकारण आनी सांखळेकार हें सगळें वळखून जाणा। सांखळेकार कित्याकूय बळी पडचे ना। ही येणारी म्युनिसिपालिटी आहा ही भारतीय जनता पार्टीचीच म्युनिसिपालिटी जातली आनी आमी सगळे कावन्सिलर जे आमी आज ह्या फावट जे आमी कावन्सिलर दितले हे सगळे कावन्सिलर निवडून येतले हितून तीळ मात्रय शंका ना। फोंडे पालिकेचे वेंचणुकेचो मार्ग सध्या तरी मेकळो जाला। याचिकेचो फुडें केन्ना आनी कितें निकाल लागता तो लागता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गिव एक कमर्शियल ब्रेक।